एका साइडीन सध्या आमचे भारत जे सरकार आसा ते स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया अशा वेगवेगळ्या थराचेर काम करपाक लागला। पूण एका साइडीन सरकाराची सिस्टमूच जर पळयली जाल्यार इतली दैनंदिन अवस्थेन पावल्या। ही खरेंच सरकाराची सिस्टम काय कोण तरी खोपट्यान रावपी किंवा एक गार्बेजीचे हड्डे अशें म्हणप आमकां सारकें योग्य ठरतलें। हय, पोळेचो एक्सायज चेकपोस्ट स्वयंपूर्ण आसा, पूण वेगळ्या अर्थान। कितें ना अशें ना, सगळे स्वयंपूर्ण पूण मोडिल्ले आनी कुशिल्ले अवस्थेत। उदका पायप आसा पूण फुटला, चेकपोस्टाचे पाके आसा पूण फुटला, पूण भिवपाची गरज ना। जेवण रांदल्या उपरांत तोप धुवपाक नाका, खेती माकडां तोप घेवन पळटात। नळ बंद, देखून टँकराचें उदक वापरतात, संडासाक, न्हावपाक आनी पियोवपाकय। पळयात परत एक फावट गोवा 365 चो कॅमेरा दाखयता पोळेचो स्वयंपूर्ण चेकपोस्ट। काय सरकार जे शेतकऱ्याक फॅसिलिटी दिता आणि सांगता की दुधाचो धंदो बिंदो कर म्हणून, आणि त्या वेळाचेर दुधाचो जेन्ना धंदो करपाक जेन्ना सरकार अनुदान दिता त्या वेळाचेर जे गायी असता किंवा जेंका जे गोरवां म्हणटा त्या गोरवां बांदपा खातीर जे गोठे जे शेतकारी ते चकाचक करता ते गोठे तरी 7 वाट्यांनी बरे आसा, पूण ताज्याकूय सामकी बत्तर आणि दैनंदिन अवस्था म्हणजेच आमच्या काणकोण तालुक्यांतल्या पुलीस आणि एक्सायजाच्या ह्या पोळे हांगासर आशिल्ल्या क्वॉर्टर्साची जाला। हांगासरले वयले छप्पर तर सामके फुटोर पडपाक लागला, पावसाक कापेती घालून धापिल्ले। त्याच बरोबर भितर जर पळयलें जाल्यार खिडक्यो आनी सगळें ओपन आशिल्ल्यान जेवण जरी रांदलें ते जानवरां म्हणजे माकड येवन घेवन पळ मारता। हांगासर जे उदक येता तांकां हें जर उदकाची जर अवतिकाय पळयली जाल्यार ह्या उदकान भितर कितें आसा आनी उदकाची क्लियरिटी जर पळयलें जाल्यार सामकीच भयानक परिस्थिती। हे पिले उपरांत ते बरे उरतले काय आशिल्ले ते पेशंट जातले हेजो कांयच नेम ना। अशा ह्या भयानक परिस्थितीन गव्हर्मेंट सर्वंटांनी स्पेशल काणकोण तालुक्यांतल्या पुलिसेन आनी एक्सायज डिपार्टमेंटान कशा पद्दतीन बऱ्या रितीन ड्युटी करप आणि ते कशे हेल्दी रावप हो मोठो प्रश्न। ह्या विशयाचे संबंधीत जेन्ना आमी गेले त्या फावटी कांय म्हयन्या फावटी हो विशय जेन्ना जे संबंधीत अधिकारी आसा त्या अधिकाऱ्या कडेन उलयल्ले त्या वेळाचेर तांच्यांनी सांगिल्लें की पावस गेल्या उपरांत चवथ जाली की इमिजिएटली आमी हो विशय जाग्यार घालतले म्हणून। पूण आतां परिस्थिती अशी नवे वर्स लागपाचो वेळ आयलो तरी पूण हे आसा ती परिस्थिती तशीच आसा। उलट वयर घातिल्ले पावसाच्या वेळाचे कापेती आतां वाऱ्यान उडून गेल्या आणि सगळेच आतां उघडे जावन पडला। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।